नमस्कार. आज ह्या व्हिडिओत आंब्या घस करचे पळोवया. हे घस करच्याक अंबूर पिक्की आंबे लागता. अंबूर पिक्की म्हळ्यार तो आंबो पुराय पिकिल उरचेना, जराशी तर्ण उरका. आंबो जराशी आमसो गोडसो उरका. पयली हाका एक फोडणी दिवन घेवया. कायलीत एक व्हड चमचो खोबरेल तेल घाला. खोबरेल तेल नाका जाल्यार खंयचे रिफाइंड ऑइल घेतले जाता. तेल होऊन जालें की 1 टीस्पून सासव आणि थोडीशी मेथी घालका. सासव पुटपुटिल की तातूंत भितर वली मिरसांग घालका. ही गोकर्ण मिरसांग तीक ना म्हण 5 घालात. मिरसांग तीक उरल्यार 1 ना 2 घाल्या पुरो. आता हातूंत शिंदिल आंबो घालका. हातूंत एक अर्द पेल उदक घालून हे आंबो जराशी शिजोवन घेवया. एक 2-3 मिनिट शिजयल्यार पुरो. आंबो शिजचे दवरला. आता हाका लागचे एक मसालो वाटून घेवया. मिक्सर आयदनात 2 कप सोय घाला. म्हळ्यार सुमार 1 वळी सोय घाला. एक व्हड चमचो कोथंबर, थोडेशे तेल घालून जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. भाजील कोथंबर ह्या सोयेत घालका. सुमार अर्ध चमचो हळदी पीठ घालका. 4-5 सुकी मिरसांग घालका आणि थोडेशे उदक घालून हाचे एक मसालो वाटून घेवका. मसालो पुरे गंध जावचे ना आणि कसकशी बी उरचे ना. वाटील मसालो शिजेल आंब्यात घालून घेवया. रुचीक जाय तितली मीठ घालून घेवका. घस जराशी धबधबी उरका, म्हळ्यार जराशी दाट उरका, खूप पातळ उरचे ना. तशी आमकां जाय आशिल्ली तितली पळोवन उदक घालून घेवका. हे डिश जराशी आमशी गोडशी उरका. तशें म्हण हाका कितले जाय म्हण पळोवन गोड घालून घेवका. आमली खूप आमशी उरल्यार जरा जास्त गोड लागता. एक गजगज येयली की गॅस बंद करून सोडका. खूप शिजयल्यार आंबो पुराय बोळ जावन वता. हे डिश शीता बरोबर साइड डिश म्हण घेवचे जाता, नाजाल्यार चपाती पोळ्या बरोबर बी सर्व करचे जाता. या आंब्या सिजनाक ही आंब्या घस एक पेटी ट्राय करून पळया. कशी लागल म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.